Matthew chapter 28 verse 7 to 9. आणि वेगी वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आणि आता तो तुमच्या की फुडे गलिलेयाक वेता आणि तरी तुम्ही ताका देखतल्यात म्हणून ताच्याशी सांगा. होसो हांवें तुमकां दिवचो आसलेलो संदेश. इतल्या आयकून त्यो स्त्रियो अर्ध्या भियान आणि अर्ध्या संतोषान म्हणल्या बरी समाधीतावन शिसांक कबार दिवंक धवाधवी गेल्यो. तेदवा एकाच सणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आणि समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आणि तांचे पाय धन तांणी ताका नमस्कार केलो. Luke chapter 1 verse 46 to 55. मोरयेचे स्तुती गायन. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सरस्पराची वडवी गता, आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली, देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्या, अगेवोन ताचे नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळट, संततेतावन संतती पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला, आपल्या काळजान वडपूण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पोदबेदाराक उंचासनातावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यान आनी ग्रेस्ताक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. उकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान. आमच्या पुर्वजाक दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आणि इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आणि ताच्या संततीक सदांकाळ.